नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. दाबोळे विमानतळावेल्यान आंतरराष्ट्रीय फ्लायटीचो डिपार्चर आनी अरायवल 1 जानेरा सावन बंद जाल्ल्यान जमा 1 जानेर 2023 सावन ओमान एअर थेट मोपा एअरपोर्टार लँड आनी टेक ऑफ करतले म्हूण एअरलायन्सान रेग्युलर पॅसेंजराक मेसेज धाडल्या. ओमान एअराची वेबसायटूय तेच दाखयता. रेजिस्टर नाशिल्ल्या नुस्त्या ट्रेडरांक माली जेटीर एंट्री ना. सकाळी सरकारान जेटीक कुलूप मारले. सरकारी सबसिडी घेतात, सुविधा वापरतात आनी ट्रेडिंग फी दिनात म्हणून कुलूप घाला. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकर सांगतात, थंय सोसायटीचो चेअरमॅन मनांक मारता ते करता. बेकायदेशीर धंदो चलयला म्हूण मंत्र्यान आमकां फोनार सांगले. आतां खंय एक्शन जातली. गेटीक लॉक मारला पळय ते आमचे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन ट्रेडर्स कोणूच रजिस्टर जायना आनी ट्रेडिंग फीज जी कायद्यान आहा गव्हर्मेंटाची ती फारीक करिना. आमी गव्हर्मेंट लॉचेवाल्यांक सबसिडी दिता, ती रिनोवेट करता, तांकां पेट्रोल पंप दिता, फीज सगळ्यो सबसिडी तांकां अवेलेबल आहा. आनी आमचे कायद्या प्रमाण सेंट्रल गव्हर्मेंट आमी सगळे सबसिडी सगळे तांकां जाय ते दिता आनी दिवपाक तयार आहा. ते थंयसर कोणूच ट्रेडर रजिस्टर जावन मागना आनी हे सोसायटीनाचे तांकां आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन दिना. ओके. आतां गोंयांत नुस्तें कितकें येता कितकें वयता हे कांयच कळना. रिकॉर्ड काय मेळना आनी रिकॉर्ड ना. आनी हे पळय जे कोण आहा ट्रेडर एक 5 पैसे सेस भरिना. सेस एक 5 पैसे पण भरिना. कायद्यान कितके आहा तितकी एक्शन जातली. इवन जेटीचे एग्रीमेंट आहा पळय तो कितें आहा तेजे विचार करचो पडटलो सरकाराक, कारण ते मिसयूज करतात. ते कमिटी मेंबर आहात जेटीचो आनी ते कायद्याचो मिसयूज करता. बंद कित्याक केला एक्झॅक्टली? कितें ऑर्डर येयल्या कितें म्हणून डिपार्टमेंटान ते बोट रजिस्टर करिना. हे रजिस्टर करिना. कितें जाणा आमचे ह्या व्हिकल आहा पळय ते रजिस्टर करचे पडटा फिशरीज डिपार्टमेंटान. कोणेच रजिस्टर करूंक ना. येता वयता ते कोणाचे कोणूय येता त्या खातीर. सो आतां फुडें तुमी कशें वयतले? न्हू आतां हे पळय भितून गाडयो आसा थोड्याच्यो लोकलांच्यो आसा त्यो अश्योच भितून वचतल्यो सध्या तरी ती भितूर आहा. तांकां भायर मात तुमी भायर सोडटले तांकां? सध्या कांय ना. सरकारान पळय कितें केलां पळय हे सारकें केलां सरकारान. सगळे हे पयशे कितें हांगासर कितें येताले हे पयशे सगळे कितें मेळटाले हे सगळे आपल्या बळकांनी घालताले. हेजो काय हिशोब ना, हेजो काय लिंक दिला काय खबर नासली. आतां बरें हे सगळें बंद केल्या सरकारान हे सगळे आपले अंडर घेवपाचे सगळे. आनी जे कितें हांगासर रेव्हेन्यू जो कितें पयसो येता तो सरकाराक वयतलो. आनी तेच सरकारान हो पयसो हे बोटकार जे आमचे सगळे आहा पळय बोटकार भाव बंदे आहा पळय तांकां हे पयसो तांच्या बरेपणान म्हणजे भलायकी वांगडा पयसो यूज करपाचो. हे सगळे पयशांचो काय हिशोब नासलो. सरकारान केलें तेन्ना सारकें केलां. हे आतां कांयच न्ही. आतां ही सुरवात. ही सोसायटीन पळय हांगासर दादागिरी चालू केल्ली. सोसायटी पळय हांगासर लोकांक पळय सतायताले, बोटकारांक सतायताले, तांकां त्रास करताले. हे थोडे आहले हांगा सोसायटीचे व्हडले भाई म्हणटा ते फाटले 15 वर्सां तेच निवडून येतात. तेंचीच दादागिरी हांगासर. आतां ही सगळी दादागिरी तेंची बंद. झेडपी पोट वेंचणुकेंत बीजेपीच दवरले परेश नायक 705 मतांनी, रेश मागो संदीप बांदोडकर 4185 मतांनी जिखले. कुठ्ठाळे आमदार आंतोन वाझाची घरकान्न मर्सियाना 2942 मतांनी जिखली. तिकाय बीजेपीचो तेको. दवरले आपाच्या सिद्धेश भगतान 3374 मतां काडून फायट दिली. नव्या निकालान 50 वांगड्याचे झेडपीन उत्तरेन बीजेपीचे 19 आनी दक्षिणेन 14. झेडपी पोटवेंचणुकेत सरकार पक्ष बीजेपीचो शेक. दवरले परेश नायक आनी रेईश मागुशांत संदीप बांदोडकार जिखले. जाल्यार कुट्टाळे बीजेपीचो तेको आशिल्ली अपक्ष आमदार आंतोन वाझाची घरकान्न मर्सियाना जिखली. दवरले परेश नायकाक आपाचो उमेदवार सिद्धेश भगतान घाम काडलो. परेश 706 मतांनी जिखलो. परेशाक 4080 मतां मेळ्ळी. जाल्यार सिद्धेशान 3374 मतां काडली. हांव एक बेश्टो एक पक्षान एक तिकेट दिली आनी म्हाका ही जबाबदारी दिली. ही सगळी जबाबदारी आमच्या कार्यकर्त्यांक हे हांव इतलेंच मानता की सगळे कार्यकर्त्याचो हो विजय आसा. पंचायतीन सुद्दां सरपंचाक 2000 मेळटाले, आज सरपंचाक 7000 मेळपाक लागल्या. खंय तरी वाडत आसा. आनी असेंब्लीन प्रश्न घातला की एमएलए बरोबर आमच्या जिल्हा पंचायतीचे काम करता, पंचूय काम करता, हांकां मानधन वाडपाक जाय म्हणून. कुट्टाळे आमदार आंतोन वाझाची घरकान्न मर्सियाना जिखली.
तिने 4,453 मतां काढली. अपक्ष उमेदवार लेस्ली गामा 1,511 मतां घेऊन दुसरे सुवातेर उरलो. मर्शियाना 2,942 मतांनी जिखली. आमचो MLAच्या आदारान आनी प्लस आमची सगळी पंचायतीच्या आदारान हांव जितून येयल्लें आसा. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन सगळ्यांची कितें कामां आसा मॅनिफेस्टो कितें आसा तो हांव कंप्लीट करतलें. हांवें ताका ते फॅमिली राज म्हणटा ही 2 वर्सां उरलेली 2च वर्सां उरलेली. हांवें ताका कंप्लीट करपाक आमचो सगळो डिमांड जालो. ते आमच्या सगळ्यांनी आमचो वर्कर्सांनी डिमांड केलो वा ताका घाल 2 वर्सां उरल्या. ताका लागून ही 2च वर्सां ताका आमी ZP म्हणून दवरल्ली आसा आनी ताचे फुडें मागीर हांव पळयतलो. रईस मागुशात बीजेपीचो उमेदवार संदीप बांदोडकरान 5,345 मतां काढली. तो 4,244 मतांनी जिखलो. अपक्ष साईनाथ कोरगांवकार दुसरे सुवातेर ताका 1,101 मतां मेळ्ळी. जे आमचे MLA आसा आमचे सगळे सरपंच आमचे सगळे पंच मेंबर जेणी जेणी आमच्या खातीर घाम काडलेलो आसा त्यांचो घाम कसोच हांव आमी हें करून दिवचे ना. सदांच त्यांच्या वांगडा रावतले. की आमकां जे वोट पडले उरलेले सगळे कॅन्डिडेट एड सुद्दां करीत जाल्यार आमच्या अर्द्याक सुद्दां पावना. हेका म्हणटा कन्विन्सिंग विक्टरी. पोटवेंचणुकेच्या निकालान बीजेपीचो 33 झेडपींचो आंकडो आसा तसोच उरलो. रईस मागुश आनी दवरले सीट बीजेपीन राखले जाल्यार आंतोनान आपली सुवात राखली. बीजेपीचे उत्तरेत 19 जाल्यार दक्षिणेत 14 झेडपी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ZP पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीक शिनाल आप RG नंबर 2 काँग्रेस 3 रेश मागोश आणि कुठ्ठाळे RG अपक्ष उमेदवारान दवल्ले आपान दुसरी सुवात घेवन काँग्रेसीच्या फुडाराचो लागी ट्रेलर दाखयलो. रेश मागोश काँग्रेस निमाणे सुवातेर थंय एकलोच भोवपी अपक्षाक काँग्रेस वेली तिसरी सुवात. प्रुडंटाच्या सत्तागृहानूय काँग्रेसीच्या परिस्थितीचो पंचनामो. ZP वेंचणुकेच्या निकालाचे काँग्रेसीक लाल शिनाल. 2 कडे RG एके सुवातेर आप दुसरे. रेईस मागुश तर काँग्रेस निमाणे सुवातेर. अपक्षान काँग्रेसी परस मायज मतां काढली. प्रुडंटाच्या सत्तागृहात परिस्थितीचो पंचनामा जालो तो असो. It is good that if the Congress does disappear, then a strong alternate force could emerge, and I would look forward to the disappearance of the Congress so that all others can work together and challenge the BJP. The Congress also has to share the blame why this defection has happened in such a large scale manner. We are definitely going back to the grassroots. We are going back to the drawing board to assess this situation. जशें तुलियो बाब म्हणटा आनी जशें राधाराव बाब म्हणटाले की काँग्रेस इज ऑन द वे आउट. इट इज ट्रू. आफ्टर BJP जर कोणा कडेन ग्राउंड लेवलाचेर जर भुरगे आसा जाल्यार ते RG कडेन आहा. जे काँग्रेसी कडेन ना, आम आदमी पार्टी कडेन ना. इंडियन नॅशनल काँग्रेस ताचो सिंबॉलच हात आसा तो आयज बाकीच्या कडेन मदतीचो हात मागता. स्वताच्या पांयार उबे रावपा इतली ताकदय त्या पक्षान उरूना. म्हणजे एक आश्चर्यचकीत जालो. काँग्रेसीच्या संघटनेचो कसलोच आधार ना म्हूण रईस मागुशची उमेदवार सांगता. तांचे हे ना ऑर्गनायझेशन मेन ना आनी आमच्या बरोबर टीम वर्क करपाक सुद्दां कोण नासले म्हाज्या बरोबर. पार्टी लिडर अशें तुमच्या खातीर काम करपाक कोणी येयलेना. 1-2 लिडर सोडीत जाल्यार फिल्डाचे कोणूच नासले. थंय अपक्षान स्वता एकल्यानूच भोंवन काँग्रेसी परस मायज मतां काडली. नेरूल वेरे आनी पिल्यांचो गांवांनी हांव गेला पळय न्हू लोकांक घेवन वचोंक ना. सिंगल टूर सिंगल कॅम्पेनींग म्हाजें पार्टी लेवल काय ना. अपक्ष म्हणून तो लोकांनी म्हाका 1031 वोट दिवप इज नॉट अ जोक. दुसरे सुवातेर आशिल्ल्या RGक फुडाराक बुस्टर. आमकां लोकांचेर विश्वास आसा अजून हेच्या फुडें की फुडें आयज जे सेकंड पोझिशन आमकां जें मेळ्ळें आसा सो फुडें फर्स्टूय मेळटलें म्हणजे आमकां खात्री आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लायटीच्या बिलांक जोडिल्ली पब्लीक लायटिंग ड्युटी खासा कायदो करून चालीक. वेवसायीक उद्देगीक कनेक्शनाक युनिटा फाटल्यान 8 पैसे. घरगुती हेर कॅटेगरीन युनिटा फाटल्यान 5 पैसे. नवे ड्युटी वरवीं वर्साक 25 ते 27 कोटी येणावळीचें टार्गेट. हे वरवीं 20 खाते खंय स्ट्रीट लायटीचो खर्च काडटले. स्ट्रीट लायट मेंटेनन्साक गिरायकाचेर अधिमार. खासा रिपोर्ट. जून म्हयन्यासावन लायटीच्या खात्यान पब्लीक लायटिंग ड्युटी ही नवी ड्युटी 20 बिलांत जोडल्या. ही ड्युटी लावंक सरकारान फाटल्या वर्सा सप्टेंबरासावन खंय काम सुरू केल्लें. आदी स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स गांवांनी पंचायती शारांनी पालिका जाल्यार हायवे स्ट्रीट लायटीचे मेंटेनन्स हायवे ऑथॉरिटी वा कॉन्ट्रॅक्टर पळयतालो. आतां सगळे मेंटेनन्स लायटीच्या खात्या कडेन. अकस्मात बिलांत नवी ड्युटी लायिल्ल्यान लोक अलर्ट. Goa Can is of the opinion that in the forthcoming bill that will be issued by the Electricity Department, an explanatory note either be printed on the bill or attached to the bill explaining to the consumers as to what this electricity public duty
or public lighting duty is going to be used for. निलेश काब्राल वीज मंत्री असताना ताणे सगळ्यो स्ट्रीट लायटी वीज खात्या सकयल हाडपाचे थारायिल्ले. हे आदी पंचायत पालिका वा कंत्राटदार स्ट्रीट लायटी विशीं तांकां सोयीस्कर तसो कारभार करताले. पंचायती नगरपालिका हो खर्च काडपाक एक टॅक्सूय लायताल्यो, तो आतां बंद जालो. काब्रालान सप्टेंबर 2021 गोवा पब्लीक लायटिंग ड्युटी बील विधानसभेत पास करून घेतले. ते उपरांत वेंचणूक जाय मेरेन सरकारान तो निर्णय चालीक लायलो ना. वेंचणुके उपरांत 5 एप्रिल 2022 दिसा हो कायदो अधिसूचित केलो. वेंचणुके उपरांत 1 जूना सावन ही पब्लीक लायटिंग ड्युटी चालीक लायली. व्यावसायिक आनी उद्देगीक कनेक्शनाक युनिटा फाटल्यान 8 पयशे ड्युटी, घरगुती आनी हेर कॅटेगरीक युनिटा फाटल्यान 5 पयशे लागू. वर्साक सुमार 27 कोटी येणावळीचे लायटीच्या खात्याचे टार्गेट. स्ट्रीट लायटीची बिलां, रस्त्यार नव्यो लायटी घालप आनी तांचे मेंटेनन्स ह्या पयशांतल्यान जातले. स्ट्रीट लायटीची बिलां, रस्त्यार नव्यो लायटी घालूंक आनी तांचे मेंटेनन्साक वर्साक सरकाराक 100 कोटी मायज खर्च येता. नवे ड्युटींतल्यान ह्या खर्चाचो जेमतेम 25% खर्चाचो भार उणो जातलो. आतां लायटीच्या बिलां वरवीं लोकांच्या बोल्सांतल्यान डायरेक्ट वसुली जाल्ल्यान म्हारगायेंत सामान्यांच्या बोल्साचो बोतो आनीक मातसो वाडटलो. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पत्रादेवी गेटीर एकलो पुलीस मुख्यमंत्र्याच्या नांवान पयशे खाता म्हूण बोवाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा असलो कोणूय असल्यार सीएमओ कळोवचे. पत्रादेवी गेटीर चल्ला ताची नेमकी कागाळ आयल्यार कारवाय जातली. अजून तरी तशी कागाळ आयिल्ली ना म्हूण मुख्यमंत्रीन मिडियाक सांगले. हे आदी मुख्यमंत्र्याच्या नावाचो गैरफायदो घेतल्यात तिगांक अटक जाल्ली. घेता पोलीस म्हणून अशें हें जालां, सो तुमचो कितें कमेंट आहा हेजेर? हांव परत एकदां सांगता, हांवें टायम एंड अगेन परत सांगलां, म्हाज्या नांवाच्या सकयल किंवा कोणूय जर नांव सांगून पयशे कसलेंय काम करता आसत जाल्यार डायरेक्टली कोणी जो पर्टिक्युलरली तेणी कंप्लेन दिवची, जाल्यार डायरेक्टली सीएम ऑफिसाक कॉल करून सांगचें की अमको मनीस आहा म्हणून. आतां पर्यंत 3 जाणांक तरी भितर उडयल्ले आहा. ह्या वेगवेगळ्या गोश्टी खातीर सीएमाचें नांव म्हणजे म्हाज्या ऑफिसाचें नांव किंवा म्हजें नांव ह्यान फुडें त्या खातीर इन जनरल पब्लिकाक हांव अनावन्स करता. अशा पद्दतीन सीएम ऑफिसाचें किंवा पर्टिक्युलरली म्हजें नांव खंयच्याच बाबतींत कोणूय कसल्याय बाबतींत जर वापरता आसत तांच्यांनी डायरेक्ट सीएम ऑफिसाक कॉल करचो, सीएम ऑफिसाक मेल धाडची, जाल्यार पर्सनली म्हाज्या स्टाफा कडल्यान म्हाज्या पर्यंत मेसेज पावची. असली हाज्या फुडें केन्नाच हांव खपोवन घेवचो ना. ताका डायरेक्टली आनी कोण जर मिसयूज करता आसत, हांव परत सांगता, फाटले फावटी एकट्यान एका डान्सिंग बारान वचूंक म्हजें नांव यूज केल्लें, ताका अरेस्ट करून वयल्यान तेजेर कंप्लेन केल्ली आसा. म्हाका जेन्ना जेन्ना कळ्ळां, आतां पर्यंत 2-3 पुलीस स्टेशनाचेर अशें कोण तरी जॉबा खातीर पयशे घेता आनी कितें तेंच्योरय कंप्लेनी जाल्ल्या, ते अशा पद्दतीन इतकें न्ही, खंयच्याय सरकाराच्या खंयच्याय बाबतींत जर अशें नांव यूज केलें वता आसत जाल्यार डायरेक्टली सीएम ऑफिसा कडेन कंप्लेन करची. ह्या पर्टिक्युलर इन्सिडंटाचेर कितें इन्क्वायरी बीन जातली? म्हाजे कडेन पर्यंत आतां हांवें तुज्याच कडल्यान आयकता, बट पर्टिक्युलरली जर म्हाजे कडेन एखादी जर केस सारकी पावली आसत जाल्यार तेजी डिटेलान इन्क्वायरी जातली. कॅनबिस गांजा प्लांटेशनाचो प्रस्ताव रद्द करपाचो निर्णय अजून चालीक ना. लेखी जापेन आरोग्य खातें ती फायल कायदो खात्या कडेन आसा म्हूण सांगता. त्या वेळार वेंचणुके पुरतो हो विशय कोल्ड स्टोरेजीन घाल्लो आसूंये म्हूण विजयाचे आरोप. विरोधकांनी बोवाळ घाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान डिसेंबर 2020 सावन गांजा लागवडीचो प्रस्ताव फुडें व्हरना म्हूण उतर दिल्ले. मुख्यमंत्री म्हणटा तो विशय खंय तेन्नाच क्लोज. वैजकीय वापराक म्हणून कॅनबिस गांजा लागवडी विशीं फायल आरोग्य खात्या वरवीं मान्यताये खातीर कायद्या खात्याक 2020 धाडिल्ली. विरोधकांनी आवाज केल्या उपरांत सरकार बॅकफुटार गेल्लो. गव्हर्मेंटान हेजेर अजून कसलोच निर्णय घेतलेलो ना आनी गव्हर्मेंट एट प्रेझेंट हो प्रपोजल फुडें व्हरपा खातीर एखादो प्रपोजल येयलो आनी तेजी फायल मूव जाली हाजो अर्थ फायनल केले अशें न्ही. फक्त ती कॅनबिस हो विशय एट प्रेझेंट गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग अहेड. मात आरोग्य खात्याक विचारल्यार तांचे लेखी जापेत ती फायल अजून कायदो खात्या मुखार अंडर सबमिशन आसा म्हूण सांगता. कायदो खात्याक विचारल्यार ते आरोग्य खात्या कडेन धुकलता. विजय म्हणटा सरकारान त्या वेळार वेंचणुकेक भिवन प्रस्ताव तात्पुरतो कोल्ड स्टोरेजीन घाल्लो. इलेक्शन लागीं आशिल्लें, तांकां लज जाली आसतली आनी ताचे खातीर तो इशू कोल्ड स्टोरेजीन घाला आसतलो. ते इन्फॉर्मेशना प्रमाणे अशें दिसता की हो जो तांचो मनान आशिल्लो प्लॅन हो तांणी केन्नाच एबँडन करूंक ना. हो तांचो वर्क इन मोशन आहा आनी वर्क इन मोशन जर आसलें जाल्यार थोड्या दिसांनी हें सगळें लिगलायज जातलें.
मुख्यमंत्री म्हणटात तो विशय तेन्नाच बंद जालो. विजाचो इश्यू आशिल्लो तो क्लोज जाला तेन्ना बिलकुल ना अंडर हे म्हणून दाखयता ना क्लोज जाला. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. येरादारी टुरिझम आणि IT खातें डिसेंबर मेरेन गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च करता. रिक्षा मोटरसायकल पायलट गोवा मायल्साक जोडटले. 8 उपरांत गोंयांत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसना. ॲप सुविधा बरी सवाय पडटली. बारवाल्यांकूय ॲपाचो आधार जातलो म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयला. दाबोळे विमानतळार गोवा मायल्साच्यो टॅक्सी कावंटर माविनान उक्तो केलो. गोंय सरकार गोंयच्या टॅक्सीवाल्यां खातीर गोवा टॅक्सी ॲप सुरू करपाचो प्लान करता. नव्या वर्सा हो ॲप सुरू जावंक शकता म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयलो. ताची मुख्यमंत्री आणि IT मंत्र्या बरोबर बसका जाली. Goa Taxi, it will be called Goa Taxi. We want to have this new app. Goa Miles is already there, so there will be another app instead of Ola, Uber, and we plan to do this as soon as possible. Maybe by New Year we'll have this operational. It is going to be fully funded by Goa government through the corporation, and they will get the benefit of themselves literally running it or being owners of that particular app. So that is what we want to introduce in Goa. गोवा मायल्साचो स्कोप वाडटा. टॅक्सीवालेच न्ही रिक्षा आणि मोटरसायकलवाल्यांकूय ॲप सर्व्हिसेंत जोडपाचो प्लान चल्ला. माविन दाबोळे विमानतळार गेल्ले कडेन उलयलो. रिक्षावाले मोटरसायकल पायलटवाले गोवा मायल्स जॉईन जातले. जितले मायल्स जॉईन जातात तितले तेजे फुटप्रिंट इन्क्रीज जातली. जितली फुटप्रिंट इन्क्रीज जाता तितले लोकांक सोंपेपण मेळटलें. आतां 8 जाले उपरांत ट्रान्सपोर्टूच आसना. मागीर टॅक्सीवाले जे 800 रुपया घेवपा जाय 500 रुपया घेवपा जाय 2000 3000 5000 म्हणटा लोक कोणाक ट्रॅवलच करना. सो आमकां हे इंट्रोड्यूस करपा जाय. लोकांक प्रवास करपाक मेळपा जाय. बारवाल्यांकूय खंय ॲप सर्व्हिस बऱ्याक पडटली. व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी केला. हांवें सांगलां बारवाल्यांची जबाबदारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घातला. हांव सांगता कित्याक असलो मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट करी आसलो म्हणून तांकां समजोणी मेळना. फाल्यां गोवा मायल्स आहा बारवालाच एक गोवा मायल्साचे ॲपाचेर टॅक्सी आपयतलो ताका बसयतलो धाडटलो. कोणूय एक दीस एक्स्ट्रा पिवपाक शकता. इट इज नॉट दॅट आय एम ब्लेमिंग एनीबडी. नॉट इवन पुटिंग द ब्लेम ऑन बार फेलोज. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. 2008 पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याच्या केशीची सुनावणी आता नोव्हेंबरान. काल मुख्य आरोपी बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात आणि बाकीचे आरोपी पणजे प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट आणि सत्र न्यायालया मुखार हाजीर झाले. मात सरकारी वकिलान वैयक्तिक कारणांक लागून कोर्टा कडेन सुनावणी फुडें धुकलूंक मागली. केस 8 नोव्हेंबराक दवरल्या. The public prosecutor asked for time. He had some personal difficulties, so he has asked for time. Yes, sir. Today, what happened in the court? So, matter is going on today. The date has been taken by the government council. So it is now fixed for 8th of next month. 8 तारखेर परत येवपाचें. हणजुना नो डेव्हलपमेंट झोनान बेकायदेशीर बांदकामाची हायकोर्टान दखल. हे बांदकाम बेगोबेग मोडून वडोवचे म्हूण हायकोर्टाची ऑर्डर. ते भायर पर्यावरण इबाडले म्हूण जमीन मालकान कोर्टाक 5 लाखाची फायन भरपाची. CRZ अथॉरिटी आणि पंचायतीन मेळून हे दर्यादेगेचे इन्स्पेक्शन करून बेकायदेशीर बांदकामाचो रिपोर्ट दिवचो म्हूण कोर्टाची ऑर्डर. The owner of this property along with some other non-Goan persons were trying to erect, in fact they partly erected some structure which they are calling it temporary, but it is really not a temporary structure. It appears to be some permanent structure. Last time the High Court had ordered sealing of this structure. Today these parties have undertaken before the High Court that they will remove this structure and that work should start by 12:30 today, and that is the order passed by the Honorable High Court. There is a further direction by the High Court that there will be a joint inspection by the CRZ authority and the Panchayat to find out if at all there are any further and more structures which have been constructed on the beach in the same line as that of this structure. So that inspection will also happen immediately and a report will be given to the High Court. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.